गोय सरकार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हांच्या वाडदिसा निमतान 17 सप्टेंबराक आंतरराष्ट्रीय दर्यादेग नितळसाण दीस मनयतले। त्या दिसा राज्यांतल्यो 37 दर्यावेळो नितळ करपाची कार्यावळ जातली। हो आंतरराष्ट्रीय पावंड्या वयलो उपक्रम आझादी का अमृत महोत्सवा खाला केंद्र सरकारान 75 दर्यावेळो वेंचून काडल्यात। तातूंत गोंयच्यो मिरामार, बोगमाळो, बायणा, वेळसांव आनी कोलवा हांचो आस्पाव आसा, अशी माहिती पर्यटन उदरगत महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक निखिल देसाय हाणें दिली। जो इंटरनॅशनल कोस्टल क्लीन अप डे आसा which will be held on 17 September. This is a global initiative. It is being celebrated all across the world. So International Coastal Cleanup Day हे coincide जावपाक गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ सायन्सीस, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट अँड क्लायमेट चेंज आणि बाकीचे जे गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट्स आसात तसेच स्टेट गव्हर्मेंट वेगवेगळे डिपार्टमेंट्स आसात तांकां इन्वॉल्व करून 75 दिसांची कॅम्पेन सुरू जाल्ली। 5 जुलै पासून ही कॅम्पेन सुरू जाल्ली आणि ह्या कॅम्पेनीची जी शेवट आसा तो इंटरनॅशनल कोस्टल क्लीनअप डे जो जातलो 17 सप्टेंबराक त्या हाका कल्मिनेट जातलो। तर गोंय सरकारान ही थीम लक्षात दवरून बरेचशे प्रोग्राम त्या दिसा ऑर्गनायज केल्ले आसात। जवळ जवळ गोंयचे 37 बीचीस हाजेर कवर जातले आणि 75 इयर्स आझादी का अमृत महोत्सव ह्या दरम्यान तांच्यांनी गव्हर्मेंट ऑफ इंडियान 75 बीचीस सिलेक्ट केल्या ऑल ओवर द कंट्री। तातूंत गोंयचे 5 बीचीस आसा। नॉर्थ गोयचो मिरामार बीच आणि सावथाक बायना बीच, बोगमालो बीच, वेलसांव बीच आणि कोलवा बीच असे करून गोयचे 5 बीचीस आसा। तर आमची जी कोस्टल जो क्लीनअप आसतलो दॅट विल बी ऑन ऑल 37 बीचीस ऑफ गोवा वेर करंटली आमी बीच क्लिनिंग ऑपरेशन्स घेतला आणि प्रत्येक बीचाचेर जे मेन फंक्शन आसतले ते मिरामार, कलंगूट आणि कोलवा आसतले। We will be organizing this event in association with the local panchayat, local municipal bodies as well as the local honorable MLAs of that area.